गोयच्या पर्यटनाक पोखरपाक लागिल्लो दलालांचो प्रश्न पर्यटन कायद्यान दुरुस्ती केल्या उपरांत सोंपतलो अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां। पर्यटनांतले हे दलाल फकत कलांगुटेनूच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत आसा आनी ह्यान फुडें अशा दलालांचेर कारवाय करपा खातीर पुलिसांक चड हक्क पर्यटन कायद्यात दुरुस्ती केल्या उपरांत मेळटले अशें मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा। Ensure that a proper plan is there for the forthcoming season for North and South Goa in terms of the type of police, numbers of police and kide jaite. And as far as touts is concerned, I think SP Nigin Walson right now, along with my director, is moving on the same lines to ensure that the illegal touts are caught. तुमच्या नजरेन समज आयले जाल्यार सुद्दां म्हाका सांगात, we will ensure that action is taken. म्हाका तेच विचारलें, ताका आमी पयर 50,000 फायन लायली. 50,000 फायन जातकीर आमकां आयली 50,000 कित्याक फायन घालता ताका. तो इलिगल आसा तुमकां परत ते सांगता वी हॅव ऑलरेडी प्रोमोल्गेटेड द नेसेसरी ऑर्डर्स ऑल वी नीड टू डू इज एन्श्योर दॅट एक्शन इज टेकन थोड्यो दुरुस्ती जाय इन द एक्ट when the tourism act which will come in the forthcoming assembly session will have all these teeth to also ensure that further action is taken and police are getting more provisions to act under the CRPC or IPC of the So these touts are only in the Kalangut? These touts are only in the touts are Kalangut? throughout Goa. Touts are everywhere. And Kalangut being a more tourism belt, touts are found there. पणजे आसात, पणजेच्या कजिने कडेन आसात, मिरामारूय मेळटले, सावथाकूय मेळटले, पण मोर प्रॉमिनंटली थंय दिसता की थंय सगळे लोकल टुरिस्ट थंय आशिल्ल्यान सो वेरेवर द टुरिजम इज मोर दीस टायप ऑफ थिंग्स आर समटायम्स ऑन द रायज वीच वी नीड टू हँडल। खांडेपार वाठारांत येवपी एका बांदाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला। बुधवारा थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या विशयाचेर खासा बसका आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार 200 परस चड लोक थंय हाजीर आशिल्ले। हो प्रकल्प सैमाक इबाडटलो अशें थळाव्यांचें मत आसा।